मोगेशनो तुमकां सर्वांक ह्या व्लॉगाक स्वागत मागता. वेलकम टू दिस व्लॉग. मोगेशनो आज आमी एका जाग्याक येवन पावल्या. हो जागो भोव अपुर्बायेचो जागो. ह्या जाग्यार कितें सकट आसा तुमकां येदोळस ह्या जाग्या विशयान कळीत आसा. तुमी जायते फावटी ह्या जाग्याक तुमी भेट दिल्या, पूण आज सडीत रितीन ह्या जाग्याचेर कितें सकट आसा, कित्याक आमी ह्या जाग्याक तुमकां आपोवन हाडलां म्हणलें सडीत विवरण दिवच्याक आमचे मदें आसा मनेस्त रजत फर्नांडीस. ह्याच गांवचो ह्या जाग्याचो आनी तशेंच ह्या जाग्यारच ल्हान व्हड जालो. आतां त्या जाग्यार कितें सकट आसा म्हणलें कळी जावच्या खातीर या आमी त्या जाग्याक. मोगेशनो आमी तुमकां एका अपुर्बायेचो जागो सोबीत सुंदर जाग्याक आमी तुमकां आपोवन हाडलां. ह्या जाग्यार कितें आसा म्हणल्यार सडीत विवर मनेस्त रजत आमचे मुखार आसा. ताचे लागीं आमी विचारया, सडीत आमी सवालां करया आनी ताचे तावन ह्या जाग्यार कितें सकट आसा, ह्या जाग्यार कितें सकट बदलावण जाल्या म्हणल्यार कळीत जावंक आमचे मदें आसा रजत फर्नांडीस. रजत तुका ह्या व्लॉगाक स्वागत हांव म्हणटा. पयल्या सुवातेर हो ग्रोटो तुमी बांदला न्ही, भोव अपुर्बायेचो ग्रोटो. कुरीस आसा, मागीर कार्मेल मायेची इमाज आसा, सांजुजेची इमाज आसा. पूण आमकां सडीत विवर दिवयेत की तो कुरीस कशें हांगा येवन पावलो. खंडीत फादर, पयल्यान तुमकां हांव आमच्या गांवांत सर लोकांच्या तर्फेन स्वागत म्हणूंक आशेता. आनी तुमी विशेश रितीन आज आमच्या कुर्साच्या बदललेल्या लोकांक तिळसूंक आयल्यात. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. हो कुरीस हांगासर आमकां सोबीत दिसता फादर. काल उक्तावण जालें, पूण हो कुरीस कालचो न्ही. हो कुरीस 44 वर्सां जालीं ह्या कुर्साक. कित्याक आमच्या गांवांत पयलें कोपेल आमकां एक देव मंदीर मागणी करूंक मिसां भेटोवंक कोपेल प्रारंभ केल्लें 1970 इसवेंत. हें आमच्या पुर्वजांनी कोपेल बांदून हाडलें आनी आमच्या पात्रून सान सेबास्टियानाच्या मनाक तें अर्पून दिलें. आनी ताच्या उपरांत 12 वर्सां हें कोपेल एक होनावर माय इगर्ज सान साल्वादोर फिर्गजेचो एक भाग जावन आसलो. आनी हो कोपेल बांदतना ताचे वयर एक कुरीस आसूंक जाय पळय. त्या देखून एक सोबीतसो कुरीस बांदून हाडलो आनी तोच जावन आसा हो कुरीस आयचो. आतां ह्यो कुरीस लगभग तुवें आतां सांगलें 44 वर्सां जालीं. आतां 44 वर्सां म्हणजे त्या कुर्सां जायतीं बोगणां आसात न्ही, कित्याक मालगड्यान केल्लो तो कुरीस अजुनूय सांबाळून दवरला. भोव अपुर्बायेन तोरयेर तो दवरलो. मागीर ताच्या उपरांत सकल काडन मागीर हांगा कशें पावलो. खंडीत तुमी सांगलें तो इमोशनल कुरीस म्हूण ह्या बोगणांचो कुरीस म्हूण तें नांव हांव चिंता तें भोव सोबता ह्या कुर्साक. कित्याक मालगड्यान थावन तो इमोशन ह्या तांची बोगणां आमच्या सर लोकांची त्या कुर्साक लबदून आसात. तो कुरीस आमी थंय बांदलो. पूण 2005 इसवेंत हांव चिंता 2005 इसवेंत कार्मेलीत तुमी जाणात कार्मेलीत आमच्या गांवांत येवन पावले आनी कार्मेलीतांनी तें कोपेल आसलें व्हड करून फिरगज केली 2005 इसवेंत. फिरगज करतना आमकां जागो सांदल्लो कोपेल लांदल्लें तें इल्लें वडावळ केलें. तोर मोडून नव्यान तोर केली आनी ह्या तोरीक त्या नव्या तोरीच्या डिजायनाक हो कुरीस, कित्याक तो जडायेचो कुरीस आमच्या पुर्वजांनी केल्लो, तेणी सांगताले तो कुरीस चडोवंक तांकां मस्त त्रास जाल्लो खंय कोपेल बांदतना. त्या उपरांत नव्या डिजायनाक तो कुरीस दुसरो कुरीस जाय आसलो, त्या देखून दुसरो कुरीस केलो आनी हो कुरीस काडून आमी ह्या जाग्यार न्ही आतांचो ग्रोट्टो आसल्या ऑपोजीट जाग्यार हांगासर तो कुरीस आमी एक सादी वणत ताचे वयर तो कुरीस दवरलो. अशें तो कुरीस एक 500 वर्सां उपरांत हांगा आसलो एक एक्सिडेंट घडलें. हांगा एक व्हेकल त्या कुशीन धांवन येतालें, सिंगल रोड आसलो तेन्ना आनी हांगासर एक व्हड फोंड आसलो. तो कुर्साक त्या कुर्साच्या बांदपाक तें व्हेकलेन मारता आनी ते कुर्सेक ती सादी वणत ताका आसलें एक चैन बॅरियर तें सकट तुटून पडटा. पूण त्या कुर्साक कितें बाधक जायना, खंयचेय क्रॅक सयत येना. त्या देखून आमी चिंता गांवचे तो कुरीस आमी परत्यान तोच कुरीस बसोवया म्हणून. त्या देखून ते बांदप जे कोणें एक्सिडेंट केल्लें तो खंडीत जावन कुर्सा ती आपणाक लॉस जालें म्हणना, पूण आपणाचो जीव वांचलो म्हूण सांगता. एक हिंदू भाव तो सकल व्हड फोंड आसलो, नातर कुरीस नात्यार पूण त्या फोंडान पूण आपणाचो जीव येतो म्हूण सांगून तेणें कितें केल्लें, त्या कुर्साचें एमावंट परत्यान कितें बांदूंक आमकां कर्जलो तें ताणेंच आमकां दिलें आनी तो कुरीस अशें ह्या कुर्साच्या ह्या रस्त्याच्या देगेर ह्या कुशीन पावलो.
तुवें भोव अपुरबायेन कुर्साचें म्हत्व सांगलें कित्याक जायतीं बोगणां आसलीं कित्याक मालगड्याचीं बोगणां जावं तो वावंट आसा जावं जायते कश्ट आसा कित्याक तो कुरीस करता आसतना न्हय सो जायतें भोव अपुरबायेन तुवें एक्सप्लेनेशन दिलें विवरण दिलें पूण सडीत विवरण कितें गे म्हळ्यार आमकां कितें गे म्हळ्यार तो कुरीस थंय आसलो न्हय गे रोडा देगेर आसलो कुरीस कित्याक तो हांगा येवन पावलो न्हय गे कित्याक तिसरे फावटी म्हाका दिसता तुवें सांगले प्रमाण तिसरे फावटी हो उबारचो कुरीस ह्या जाग्यार न्हय गे प्रवेश द्वारार हो कुरीस तिसरे फावटी उबारचो जावन आसा कित्याक हो कुरीस ह्या जाग्यार येवन पावला कित्याक दुसरो तुमकां जागो मेळूना गे खंडीत फादर हो तिसरो जागो कुर्साचो आनी पयलें थंय दुसऱ्यान हांगा कपेला उपरांत ह्या मुखार आतां हांगा येयल्या कित्याक आमी जाणां ह्या फाटल्या 2-3 वर्सांनी IRBचें काम भरपूर चल्लां रोड जायते व्हड जाल्यात डबल रोड जाल्या 4 लेन जाला आनी त्या पासून आमकां तो कुरीस थंय सावन काडच जाय पडलो लगभग 2.5-3 वर्सां त्या जाग्यार कुरीस आमकां नातल्लो तो कुरीस आमी काडून सांबाळून दवरिल्लो ह्या रोडाचें काम जाल्ल्या उपरांत आमी करया म्हणून आमचें प्लॅनिंग आसलें आनी आतां तशें रोडाचें काम संपूर्ण जालां त्या देखून आमकां कुरीस परत्यान बांदूंक खंडीत जावन थंय आमकां बांदूंक जायना IRBन एक्वायर करून घेतला त्या देखून मुखारी खंयचेय प्रॉब्लम येवं नये म्हणल्याक आमच्या क्रिस्तांव भावांनी भयणींनी हांगासर मानेस्त हेलेन डिसोजा म्हणून तिचें नांव तिणें आनी तिच्या कुटुंबाच्यांनी इतलो हो रोडाच्या बगलेक आसचो मोलादीक जागो सान सेबेस्टियन फिरगजेक ह्या कुर्सा पासून दान जावन दिला तांचो ह्या वक्ता हांव ह्या तुमच्या चॅनला द्वारे उपकार आठोवंक आशेता आनी हो कुरीस आमकां हांगा बांदूंक एक अवकाश मेळ्ळा आनी हो कुरीस आमी हांगासर बांदून हाडला येस गुड रजत आनी कितें म्हळ्यार जायते जाण म्हजे लागीं सांगून आसले फादर आमकां मटत कितें वचूंक केलें अशें कन्फ्युजन जाता खंय देवचें म्हण आमकां कळीत ना फादर घुसपा गोंदळ जाता साडे पावटी सडावत जावन थंय पेट्रोल बंक आसा न्हय गे थंय वचून देंवता आसले लोक सकड मागीर कॉल करून विचारचें खंय वयचें फादर आमी खंयच्या जाग्यार येवचें आमकां कळीत ना आमकां एक पयलें जावन आमकां एक निशाणी आसली कित्याक कुरीस आसलो रोडा देगेर ती निशाणी जावन आमी मटत किरी एंट्रन्स आमी काण घेताले पूण आतां न्हय फादर तुमी आमकां थंय कांय दवरूं ना कांय एक बोर्ड सहित ना म्हूण सांगलें आसा जायते जाणांनी म्हज्या लागीं तांचें कितें म्हळ्यार तांची बोगणां तांचें एक कश्ट आमच्या लागीं सांगलें आसा कित्याक 2 वर्सां आदीं आमी 2 वर्सां आदीं कार्मेलितांनी रितीर तांणी थंय मांडून हाडल्या जायतो लोक येता रितीरेक आनी अशें तांकां एक निशाणी जावन हो कुरीस तांकां एक वाट दाखयता म्हणली म्हजी आशा तुजी बोगणां कितें खंडीत फादर ह्या सर कन्फ्युजनाक जे कोण मदत केली अप्रूप विजीट करतात ह्या चडावत जावन NH 66च्या काशा सर वाटे आतां कन्फ्युजन वरी जाल्यात पूण आमच्या गांवांक अशा कन्फ्युजनाक आज एक फूल स्टॉप पडला कित्याक हांगासर सोबीत कुरीस आसा आनी सर कुर्साचें बांदप वाटेर येता आसतना दिसता आनी सर आमच्या गांवांक येवच्या सयऱ्यांक जावंक पुरो तुमच्या सयऱ्यांचा घरा भक्ती कार्याक आज आमचो कुरीस तुमकां वाट दाखोवन आसा म्हूण हांव सांगूंक आशेता वेरी गुड रजत आनी कितें म्हळ्यार म्हणजे थंय एक आनीक सवाल आसा कित्याक कार्मेल मायची इमाज हांगा तुमी दवरल्या कितें विशेशता ह्या पदर मायेक आमच्या मोरये मायेक जायती रुपांनी आमी जायत्या संगती खातीर तिचो उपकार आठवता आनी जायत्या रुपार तिचें आमी भक्तीपण आदार आसां आनी खंडीत जावन आमच्या गांवांचें एक भाग म्हणून हांव सांगूंक आशेता कित्याक 2005 ह्या 2000 ताचें एक वर्स पयलेंच कार्मेलीत याजक हांगासर आयलें लगभग 2003-2004 वर्सांत त्या इस्वेनी फादर पयलें फादर आमकां हांगासर कार्मेलीत जावन आयिल्लो फादर रुडॉल्फ राज पिंटो आज ताचो हांव उगडास काडून ताचो उपकार आठोवंक आशेता कित्याक खंडीत जावन कोणाच्याकी मदत केलीच्या लोकांक त्या येजकाक आमी विसरूंक आमच्यान जायना तांणी आनी ताच्या उपरांत आयिल्ल्या सर येजकांनी हांगासर आमच्या मदत केलींत जाय पुरतें बरेंपण कार्मेलितांत वरी जाल्लें आसा जावंक पुरो तें भक्तीक पयल्यान आमचें इगर्ज बांदचे पयलें तांणी कुटुंबां बांदून हाडिल्लीं ताचे उपरांत फिरगज बांदून हाडिल्लीं ताचे उपरांत जायत्या भुरग्यांची तालंतां जर तर आज आमी उलोवन तुमचे मुखार उलोवंक शकता तर ती हांव सांगता खंडीत जावन कार्मेलीत याजकांचो ती आमकां दिल्लीं तांणी देणें जावन आसा त्या देखून तांणी आमचें जायतें बरेंपण जावंक पुरो आमकां आर्थीक विशयांत वयर येवंक शिकपांत आमची कुटुंबां बांदून हाडच्यांत सर विशयांत जायतें आमकां तांचे तावन मार्गदर्शन मेळ्ळां आनी तांचे द्वारी आज मदत केली
ह्या पावंडार पावला म्हळ्यार खंडीत जावन चूक जायना आनी तांचे द्वारे आमी कितले आध्यात्मीकपणे वाडल्यात आनी कार्मेल भक्तीपण त्या दिसा जावन आमचे थंय चड जाला त्या देखून हर एक वर्स आमी आतां कार्मेल मायेचें फेस्त संभ्रमता जायत्या घरांनी कार्मेल मायेक तांची घरची राणी म्हूण ताणें स्विकार केल्लें आसा आनी अशें इतलें बरेंपण जाल्लें आसा आज कार्मेल सायबीण बेंतीन घेवन आमच्या गांवच्या दारार उबे आसतना खंडीत कितेंय पाड सकत पाड वायट साल जावं वायट देख जावं आमच्या गांवांत येवची ना म्हूण आमी पातयेता कित्याक कार्मेल सायबीण आमकां सट्टांक राखता. व्हेरी गुड रजत. भोव पुरबायन तुवें विवरण दिलां कार्मेल सायबीण कित्याक हांगा तुमी दवरला आनी तशेंच जुजे कित्याक दवरला म्हूण तुमी सांगीत की कित्याक जुजे ह्या खुर्सा देगेन आसा ह्या गोठ्यांत तुमी दवरल्या. सांजुजे जावन आसा कुटुंबाचो वडील कित्याक कुटुंब दादल्याचेर बंदून आसता तें कशें तो बांदून हाडटा म्हणलें आनी आमच्या फिरगस कुटुंबांकी तो एक वडील जावन आमी नितीवंतपणान आमचें फिरगस कुटुंब आमचे वाडे आमचे वैयक्तीक जिणी बांदून हाडूंक तो आदार जावन दी म्हणून ताची कृपा जोडूंक आज आमी ही मास दवरलेली आसा पद. रजत भोव पुरबायन हो ग्रोटो बांदला न्ही गे. आतां म्हाका पळयत आसतना कोणीय जावं दी तो कोणी एकलो मनीस हांगा येवन ह्या ग्रोटोचेर ताणें नदर गेल्यार ताणें पयलें सवाल विचारचें असो कन्स्ट्रक्शन कोणें केलां कन्स्ट्रक्शन जावं दी वा इंजिनियर कोणी पुणी आसा गे हाका म्हूण ताचें सवाल पयलें आसतलें. पूण म्हजें सवाल तेंच आतां हाका कोणी पुणी इंजिनियर आसा गे कित्याक भोव पुरबायन बांदला न्ही गे. पळय मुकूट असो जाला एक कार्मेल मायेचो मुकुटाच्या त्याच एका शेपार त्याच एका रूप दिला बरें अपुरबायेचें रूप दिलां. सो हाका कोणी पुणी एक इंजिनियर आसा गे. प्लॅनिंग खंडीत आसा पूण इंजिनियर एकलो न्हय फादर एका मस्त जाणां इंजिनियर्स आसात पूण हांवें सांगचें इंजिनियर्स खंयचे डिप्लोमा सिवील इंजिनियरींग केल्ले डिग्री जाल्ले इंजिनियर्स न्हय आमचे गांवचे तांच्या कामांत अनुभव गेल्ले इंजिनियर्स जायते सकड काम फावंडेशनां धरून पेंटींग म्हणसर सर आमच्या गांवांत 600 लोकांनी केलां जावंक पुरो तें सेंटरींग पेंटींग प्लास्टरींग लायटींग आनी सर कामां हर फिनिशींग धरून स्टार्टींग तावन धरून फावंडेशनां तावन धरून वयर कुर्साच्या पोंदा पर्यंत तो कुरीस सरीत सकड आमच्याच गांवच्यांनी खंयचेय ऑर्डर रेडीमेड हाडयल्ले न्हय हांगच्या केला जावंक पुरो तें ग्लास वर्क सकड देवाचे कृपेन आमच्या सकड गांवांत सकड कामगार आमच्याच गांवचे मेळ्ळे आमकां सकड आमीच केल्ले. व्हेरी गुड. भोव पुरबायन हो कुरीस तुमी हांगा दवरला आनी भोव पुरबायन हें स्ट्रक्चर हें एक ग्रोट्टो तुमी बांदून हाडला. आनीक सवाल कितें म्हळ्यार रजत आतां कार्मेल सायबीण हांगा तुमी दवरला न्हय गे आनी म्हाका एक कळीत आसा जायत्या जाणांनी म्हजे लागीं सांगलें आसा फादर मटतकिरी ते कार्मेल गुडो आसा फादर वय न्हय गे. आनी कित्याक हें मटतकिरी म्हूण नांव आयलें कित्याक कनेक्शन कार्मेल गुडो आनी मटतकिरी कितें हें कनेक्शन कित्याक आमी अशें म्हूण येत. हें मटतकिरी नांव आजकाल आयिल्लें न्हय मस्त पयलें थावन आमी जावंक पुरो खंयची इसवी कितें म्हूण कळीत ना म्हाका पूण मस्त पयलें थावन नांव आसा आनी नांव आसूंक कारण कितें की म्हळ्यार मटतकिरीच्या एक भितर कुशीन एक ल्हानशें आमच्या हिंदू भावांचें मठ आसलें खंय त्या देखून मटतकिरी नांव आयलां म्हूण सांगून अशें एक काणी आसा. पूण आतां तें मठ ना पूण त्या जाग्यार आमच्या कार्मेलितांचें मठ आसा कार्मेलितांचे कॉवेंत आमी कितें मठ म्हूण आपयता ते मठवासी जिणे जियेतात त्या देखून मठ म्हूण आपयता कार्मेलितांचें घर तांचें मठ आसा त्या देखून आतां ह्या नांवांक परिपूर्ण अर्थ मेळ्ळा म्हूण हांव चिंता फादर. ओके गूड. आनी कितें म्हळ्यार आतां कार्मेलितांच्या त्या कॉवेंतांत एक मठ आसा न्ही गे आनी त्या जाग्यार एक कार्मेल गुडो आसा आनी जायत्या जाणांनी म्हजे लागीं सांगलें आसा फादर जायतें आध्यात्मीक बरेंपण थंय जावन आसा फादर जायतें बरेंपण जावन आसा. सो तुजी अभिप्राय कितें ह्या विशयाचेर. खंडीत फादर कित्याक आज आमकां कितेंय एक रेतीर जावंक पुरो करिज्माच्या एक म्हयन्या 40 दिसां भायर रेतीर जाय म्हळ्यार आमकां आमच्या दियेसिरींचो खंयय मेळना कित्याक जायते आमचे दियेसिरींचो भाव भायल्या गांवांनी तांच्या ग्रासा खातीर काम करन आसात 2 वर्सांक 3 वर्सांक वर्साक एक पोट येतना तांकां एक रेतीर जाय नातल्यार गांवांत असल्यांक तांकां आत्मीक बरेपणा खातीर कितेंय मागणें करूंक जाय म्हळ्यार ह्या 40 दिसां भायर आमकां खंयय रेतीर पळोवंक मेळना. तांकां जाय तर एकच मंगळूर नातल्यार पोटा नातल्यार गोंयां खंय तर दुसऱ्या राज्यांनी सयत सोदून वचूंक जाय आसलें. त्या देखून आमच्याच दियेसिरींत एक कार्मेलितांनी हें बरो वावर प्रारंभ केल्लो आसा आनी त्या वावराक आमचोच गांव तांणी विंचून काडलो आसा कित्याक कार्मेल कॉवेंत आसा हांगा वयर बरो व्हड जागो आसा पावस येयल्या दिसांनी रेतीर मांडून हाडूंक ल्हानशें हॉल आसा त्या देखून तो बरोच जागो आनी त्या जाग्याक आमी कार्मेल गुडो म्हूण कित्याक नांव पडलें. ह्या दिसांनी तो कार्मेल तुमी मटतकिरींत जर तर लोक विजीट केला तर त्या आमच्या कार्मेल कॉवेंत आसचें सर जाग्या पैकी सर घरा पैकी उंचल्या जाग्यार आसा इल्लें गुडो स्टार्ट जाता थंय जावन त्या गुड्यार आसा तें
त्या देखून कार्मेलीत आनी वस्ती करचो जागो तो कार्मेल गुडो म्हूण आपयल्यार खंडीत सूख जावची ना म्हूण दिसता. त्या देखून कार्मेल गुडो म्हणून आपोवंक थंय नांव पडलां. देव बरें करूं रजत. भोवपूरबायेन तुवें आमच्या सवालाक सक्कट सवालाक तुवें भोवपूरबायेन जापी दिल्यात. ह्यो खुरीस कसो हांगा पावलो, मागीर ताच्या उपरांत कार्मेल सायबीन हांगा कशी पावली, मागीर ताच्या उपरांत सांजुजेचें महत्व कितें, सक्कट महत्व तुवें आमकां सविस्तार रितीन तुवें आमकां विवरण दिल्या. ताका लागून तुका पयल्या सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू रजत. थँक्यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. तुमकांय तुमी आमच्या गांवांत येवन हें एक बरें वावर तुमी प्रारंभ केला. फकत आमच्या गांवांत मात न्हय, आमच्या DSC आतां तुमच्या मुखेल्या योजना प्रकार तुमी हर एका फिरगजीक वेतना त्या फिरगजेची इतिहास, तांच्या लोकांचो वावर आनी त्या फिरगजेची महत्व आमकां जायते फावटी कळीत वरना. हें तुमच्या वावरा मार्फत आमच्या अख्ख्या DSCक हें कळीत जावं. सर फिरगजेची तांची बरी कामां तुमच्या वावरा मार्फत आनीक चड तांकां उमेद मेळून दी म्हणून आमी आशेतां आनी तुमच्या वावराक सर बरें मागता. थँक्यू फादर. थँक्यू. देव बरें करूं रजत. बाबाच्यानो, हो जावन आसा आमचो विशय आनी ह्या व्लॉगा मुखांतर आमी तुमकां मतींत कितें सक्कट आसा, ह्या कुर्साचो महत्व कितें हें सक्कट तुमकां आमी कळीत केल्या. सडीत व्लॉगा खातीर राखून रावा आनी तशेंच मतींत किरी ह्या सर लोकांक हांव बरें मागता. कित्याक तुमकां आतां कन्फ्युजन जायना, तुमकां आतां घुसपा गोंदळ जायना खंय देंवचें गे म्हणून. आतां तुमकां सुलभायेन सलीसायेन तुमी देवयेत आनी देवल्या उपरांत तुमकां हो ग्रोटो तुमकां पळोवंक मेळटा. तातूंत तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. नॅक्स्ट व्लॉगाक आमी तयार रावया. तितल्या म्हणसर देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल.